नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. बांबोळे मोडिल्ल्या ट्रकाक रेंट कॅबाचो धपको. एक्सिडंटात ट्रका कुशीक उबो आशिल्लो ड्रायव्हर आगताक सोंपलो. रेंट कॅबाच्या धपक्या सरशी मोडिल्लो ट्रक मुखार आशिल्ल्या ट्रकाचेर आदळ्ळो आनी ताच्या मदीं दुरुस्तीक उबो आशिल्लो ट्रक ड्रायव्हर सुरेंद्र बिश्नोय सोंपलो. तो राजस्थानाचो. रेंट कॅबाचो ड्रायव्हर गंभीर जखमी जाल्यार चिमला जंक्शनाचेर ट्रक उमथलो. केमिकल पुराय रस्त्यार पडिल्ल्यान ट्राफिक डायवर्ट. 13 मतदारसंघांनी मायग्रंट वोट बँक हिसबा भायर वाडल्यात. गोंयकार मायनॉरिटीत चल्लो. 27 मतदारसंघांनी आजून गोंयकार चड. थंय आरजीचो फोकस. मनोज हेडॉन. मायग्रंटा आड आप काँग्रेस आवाज काडटा जाल्यार युतीची तयारी. गोंयकारांची खंय व्याख्या थारावची. बेकायदेशीर बांदकामां साल्वार करून खंय गोंयकारांच्या नांवान मायग्रंट वोट बँक साल्वार करपाचे सरकाराचे यत्न. मनोज प्रश्न वावुरता. तुम्ही स्वतंत्र गेल्यार जिखपाक शकतात. तुम्ही म्हणजे गरजेन म्हणजे सगळ्यांना व्हडली करतात. आम्ही 40 जागा लढयतले, आमकां अलायन्स नाका. एकट्याकडे तुमच्याकडे 40 कॅन्डिडेट ना. आता पळय कॅन्डिडेट आमकां तयार करचे पडटले. आमचे तरी सगळ्यांकून चड तरी आमचेच भुरगे आसा. 27 to 28 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्या जाग्याचेर गोंयकार मेजॉरिटी आहा वोटिंगाक. 13 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तुम्ही म्हणटात गोंयकारात मायनॉरिटी जाला. मायनॉरिटी जाला 100% जाला. मायनॉरिटी एक तर मायनॉरिटी जाला ना जाल्यार तो मायनॉरिटी जावपाचे स्टेजीचेर आसा. तांकां आनी एक हें दिसता की तुम्ही बीजेपीचेर टिका कमी करतात आनी तुम्ही ओपोजिशनाचेर टिका चड करतात. हांव आम आदमी पार्टीचेर ना काँग्रेसीचेर उलोवपाचो बंद जाता. सिंपल तेंच्यांनी काम करपाचें. आयज जर गोंयान आनी गोंयकारांक सगळ्यान व्हडलो इश्यू डॅमेजींग आसा दॅट इज मायग्रंट इन्फ्लक्स. स्टार्ट विथ अमित पालेकर. सिंपल एक्सरसायज. तुज्याच चिमलान 50,000 स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंट लँडाचेर मायग्रंटांनी घरां बांदल्या, घरां विकली. सगळे आमच्या कडेन डॉक्युमेंट आसा. हांव अमित पालेकरा कडेन मागता की तूं यो आमच्या वांगडा. तेंचे ते इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा ते डेमोलिश करपाक आमी फुडें सरया. तूं एडवोकेट आमकां हेल्प कर आनी तेंची वोटिंग कार्ड आसा पळय ती कॅन्सल करया. इतलेंच जर अमित पालेकर जर करता गोंयकारांक लागून, इतलेंच हांव डायरेक्ट तेच्या कडेन अलायन्स करता. गोंयकारांक फूल रायट दिवया. कोमदाद जागो घेतला 100%. इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनाचो विशय चल्ला. पयर मुख्यमंत्री हांगाच बशिल्ले. हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. मुख्यमंत्र्यांनी एक गजाल क्लियर सांगली की तांकां गोंयकारांची कन्स्ट्रक्शन प्रोटेक्ट करपा जाय. तांणी एक गजाल आनी स्पश्ट केली की वॉट इज इरेग्युलर आनी वॉट इज इल्लीगल. ही गजाल सुद्दां तांणी क्लियर हे केली. आता मूळ गोंयकार कोण हो प्रश्न आसा. तो अजून मेरेन तेंच्यांनी असेंब्लीन सुटावो केल्लो ना, नाल्यार असेंब्लीन मांडलेलो ना. त्या दिसतांनी 1971 म्हळें. ही सेड 1971 म्हटले. आमी म्हटलें 1961. 1971 गोंयकार म्हणून त्यांनी असेंब्लीन सगळे आपले 33 आमदार आसा ऑपोजिशना सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन 1971 त्यांनी फायनल करचो. आनी आमी जर अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा जाल्यार तुमच्या कडेन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीं कडेन रती महारथी आसा. व्हडले व्हडले एडवोकेट आसा. व्हडले व्हडले केसी झगडटा. कोणे आडेल तुमकां घाला. पर्सन ऑफ गोनोजीन तो घाला. डिफायन कर म्हणटा तुमी. डिफायन कर. कित्याक आतां कितें जातलें हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन सगळ्यांची घरां मोडटलीं. जर मोडली गोंयकारांची मोडली जाल्यार आमच्या गोंयकारान जर ते इल्लीगल घर कॉमदाद लँडान बांदला तो डिफायन जावपाक ना. तुम्ही काडटले 5 घरां मोडली भितरले 450 आसतले मायग्रंट ते 450 तुम्ही एकोमोडेट करतले गोंयकार म्हणून गोंयकारांक फुडें काडटले न्ही. ह्या हातूंतल्यान वोट बँक पॉलिटिक्स जातली म्हणून भरपूर जातली. कित्याक आतां ते कायदो जे करता पळय म्हाका तरी भंय आसा की हे गोंयकारांक शील्ड करून गोंयकारांक फुडें काडून असो कायदो करतले भितर मेजॉरिटी मायग्रंटांक बेनिफीट जाता. मराठी राज्य भाषेचे मागणेक परत नेट. मराठी निर्धार समितीचो पणजे मेळावो. माचयेर मराठी चळवळीचे म्हालगडे दिसले. मराठी राज्य भाषा चळवळ सुभाष वेलिंगकाराच्या फुडारपणान फुडें व्हरतले. ताका सगळ्यांनी तेंको दिवचो म्हूण गोरा ढवळीकाराचो उलो. सरकारी कामकाज जॉबाक मराठी सक्तीचोय विशय आयलो. मराठी राजभाषेची गेली 40 वर्ष रखडत ठेवलेली मागणी पूर्णत्वास यायची असेल तर यापुढे मराठी प्रेमी केवळ सामान्य मतदार म्हणून असून चालणार नाही. मराठी वोट बँक मतपेढीमध्ये आपले रूपांतर घडवून आणावे लागेल. राजकीय उपद्रव मूल्य म्हणून काय असतं हे प्रत्येकाला माहित असेल. ते आपल्याला वाढवावे लागेल. लोकशाहीत गुणवत्तेची कदर केली जात नाही. इथे ओनली हेड्स काउंट. संख्याबळ दाखवावे लागते.
उल्लेख केलेले सगळे उपाय केवळ एक तत्वज्ञान म्हणून मी सांगितलेले नाहीत, ते आपल्याला प्रत्यक्षात आणावे लागतील आणि आपण सर्व मिळून ते 100% करून दाखवू. 2027 ची विधानसभा निवडणूक ही आपल्या या लढ्याची कालमर्यादा आहे. एक कारस्थानाचा जंतू मराठी प्रेमींच्या डोक्यात भरवणे सुरू झालेलं आहे. मराठी राजभाषा करायची असेल तर परकीय रोमीलाही राजभाषा करण्यासाठी मराठीला पाठिंबा द्यावा लागेल. हे ते कारस्थान आहे. रोमी पोर्तुगीजांबरोबर आली, ती आपली लिपी नव्हे. त्यांना मराठी प्रेमींनी पाठिंबा देणे हा भाषेसाठी आपल्या राष्ट्रीयतेचाच सौदा मराठीच्या हातून करून घेण्यासारखं आहे. हे पाप आपल्याला ते करायला लावणार आहेत. हा जंतू आहे, तो आपण मारून टाकला पाहिजे. आपल्या चळवळीतून मराठी प्रेमी स्वतःच्या पायावर स्वाभिमानाने हा लढा उभारणार आहोत, यशस्वी करणार आहोत. अराष्ट्रीय प्रवृत्ती समोर माय मराठीला झुकायला भाग पाडणे हे आपले ब्रीद नव्हे, ती लाचारी, लोटांगण व भारतीय राष्ट्रीयतेशी प्रतारणा ठरेल. सावधान. हा लढा आपल्याला यशस्वी करावाच लागेल. तेव्हा आता आपल्याला निर्धार हा केलाच पाहिजे की हे चालणार नाही, हे आम्ही तुम्हाला करू देणार नाही, अशा निर्धारानं आता आपण लढावं लागेल. आणि त्याकरता अत्यंत समर्थ नेते आणि इथं जे सगळे बसलेले आहेत हे आम्ही सगळे वेलिंगकरांच्या पाठीशी आहोत. तेव्हा आता एकच निर्धार करूया, मराठीची उपेक्षा आम्ही सहन करणार नाही आणि मराठी राजभाषा झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे. टॅक्सीवाले देमायज भाडे घेतात, ताका लागून टुरिस्ट टॅक्सींनी भोवंक सोदिनात. दिल्ली सावन गोंयांत विमानाची तिकेट 2,500 जाल्यार टॅक्सी भाडें 3,000. मुख्यमंत्री उलयलो. सहकार सोसायटींनी टॅक्सीच्या धन्यांत देवन एप बेस टॅक्सी सर्व्हिस सुरू करची. मुख्यमंत्र्याचो उलो. 70 अर्बनाचे कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयांत टॅक्सीवाले देमायज भाडे घेतात म्हणून पर्यटकांच्यो कागाळी सुरू आसातच. टॅक्सीवाले देमायज भाडे घेतात, ताका लागून पर्यटक टॅक्सी प्रवास करपाक सोदिनात. मजगती ह्या प्रकरणाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कितें उलयलो पळयात. दिल्ली फ्लायटाची तिकेट 2,500 रुपया आनी तो सांगता हांगांतल्यान तुका थंय वचोंक जाय, ती कोण वयतलो टॅक्सीत? तो टॅक्सीत वचूंक शकना, कारण फ्लायटाची तिकेट 2,500 रुपया आनी टॅक्सीन वचोंक 3,000 रुपया म्हटल्या उपरांत कोण वयचो ना. एफोर्डेबल बिजनेसान येवपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता कॉपरेटीव सेक्टरांत अशा पद्दतीचे जर बिझनेस करीत जाल्यार तुमी ग्रामीण भागात आनीक 25-30 लोकांक अशा पद्दतीचे बिझनेसीस दिवपाक शकतले. इट इज पॉसिबल. टॅक्सी बिझनेसीस हो सुद्दां कॉपरेटीव बिझनेसाचेर सुरू जावची. 70 मल्टीपर्पजान सुरू करची इनिशिएटीव. 10 टॅक्सी घेवन तेंच्यांनी दिवच्यो. आमी म्हणटा की त्यो एप बेस्ड टॅक्सी आसच्यो, तुमकांय लॉस जावचें न्ही. जेणे करून टॅक्सी चलयता ताकाय 25,000 रुपया मेळटले. तुमी त्या कमीत कमी प्रायजान टॅक्सी सेवा दिवपाक शकतले. सगळ्या सहकार बँकांक एकठांय हाडपाचो विचार आसा. कोणाकूय दुसऱ्या बँकेन रीण घेवपाक जाय जाल्यार पयलीं लोन घेतिल्ल्या बँकेची NOC घेवची पडटली म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. की आमी ह्यो सगळ्यो कॉपरेटीव सोसायटीज ह्यो एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडटा. हांव कित्याक तेच सांगता, हांवें वयदरचे 2 कंपोनंट सांगले, म्हणजे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दुसरे जे स्टाफ, तिसरे भागधारक आनी लोनी हे सोसायटीक बुडयतात. जो पर्यंत कनेक्टेड आसतले, म्हणजे एकटो लोन आयज 70 अर्बनान घेतलो आनी फाल्यां विविध अर्बनान पळयतलो, हें जावचें ना. जर त्यांनी 70 अर्बनाचो जर तो क्लियर आसत जाल्यारूच ताका विविध अर्बनान लोन दिवचें, ना जाल्यार दिवचें न्ही, हें म्हाजें म्हणणें आसा. आनी त्या एपाचेर तेजो बॅकग्रावंड आनी हें सगळोच क्लियर जातलो. सो ह्या प्लॅटफॉर्माचेर येता ते 15 ते 20 दिसाच्या भितर कॉपरेटीव डिपार्टमेंटूच डायरेक्टली हो पोर्टल लॉन्च करतले, जेणे करून गोंयांतल्यो सगळ्यो कॉपरेटीव सोसायटी यांच्यांनी कंपल्सरी आपूण जर बिझनेस करतलो आसत जाल्यार त्या पोर्टलाचेर येवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. एके एक्स्टॉर्शन केशींतलो मुख्य आरोपी इमत खानाक दिल्ली सावन धरून हाडटाना तो मुंबय विमानतळा वयल्यान पळिल्लो. म्हापशेच्या पुलिसांनी खानाक परत धरला. दिल्ली सायबर पुलिसाचे आदारान ताका परत धरला. गोंय पुलिसांचे तावडींतल्यान मुंबय फुज्यो काडिल्ल्या खानाचो इशू विजयान विधानसभेत काडिल्लो. नेस्ले कंपनीन 8 ते 15 दिसांचो ब्रेक दिता सांगून 20 कामगारांक काडले.
परत खंय घेतलेच नात. काडिल्ले कामगार सांखळे धरण्याक बसल्यात. परत कामार घेया मेरेन धरण्यार. कांय जाणांक कामा वयल्यान काडून खंय 3-1 वर्सां जायत आयली. परत घेतलेच ना. कामगार मिडिया मेरेन पावले. कांय दिसां खातीर ब्रेक दिता सांगून नेस्ले कंपनीन 20 कामगारांक कामावयल्यान काडिल्ले. कांय जाणांक 8 दिसां खातीर जाल्यार कांय जाणांक 15 दिसांचो ब्रेक दिल्लो. मात तो ब्रेक 3 वर्सां जाली तरी आजून सोंपना. कामावयल्यान काडिल्ले कामगार सांखळे धरण्याक बसल्यात. म्हाका कामासून मी 2010सून 2022 म्हाका 12 वर्सां जालीं कामाक जॉयन लागलो. 2022 म्हाका काडलो कामासून आनी अशीच एक कंप्लेन आसली 8 दीस मागीर घेता म्हणाले. मागीर म्हणाले 15 दिसांनी घेता म्हणाले. कामासून काडलो तेन्ना मागीर म्हयनो म्हणाले काडलो घेता म्हणाले. मागीर 6 म्हयन्यांनी घेता म्हणाले. अशें करून म्हाका मागीर दवरलो. आतां मी कामाक 3 वर्सां जालीं बेकार आसा. पोट म्हाजें उपाशी काम जाय. कंपनी परत कामार घेना तो मेरेन धरणे चालूच उरतले म्हूण कामगार सांगतात. 10/3/2025 तारखेक आमी कंपनी कडेन चार्टर डिमांड सबमीट केलेला. तांकां बाय कोर्ट तांकां हाडली. परत डायरेक्टर, DGP, कलेक्टर, लेबर कमिशनर आनी सेक्रेटरी लेबर हांकां सुद्दां CC कॉपी केल्लेले आसा. आनी कामगारांक 2013 पासून ते आज पर्यंत कामाक काडलेले आहा. तेंची एक तर उपासमारीचो प्रश्न येयलेलो आसा. जे कामगार आमचे आसात तेंचेर जर अन्याय जायत जाल्यार आमी जरूर लक्ष घालतले भितर. आनी अन्याय जाला तो कसो दूर जातलो हे बी आमी पळयतले. हे कंपनीक आमी एक सूचना रुपी कळोवपाक सोदता. माझी 7 दीस भरले म्हणून म्हाका कामारसून काडलो आणि सुपरवायझराक 2 दिसांनी तेंच्यांनी कामार घेतलो. आणि मी कंपनी कडेन लिहून दिलेले की एक पावट माफी म्हणा ते पण भरून दिले. आणि सुपरवायझराक 2 दिसांत फक्त कामाक तांकां घेतले आणि म्हाका नाका म्हटलो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. सांगे कोठाल्ली कालव्यांत पडून एकलो सोंपलो. गेला तो 57 वर्साचो प्रकाश गांवकर. बॅरिकेड नाशिल्ल्यान कालवो धोकादायक लोक सांगतात. हे आदी खंय असली अपकिर्तां कालव्यांत घडल्यात. लोक बॅरिकेडींग मागतात. कोतारली सांग्यार सोमारा कॅनलात पडून 57 वर्स पिरायेचो प्रकाश गांवकार सोंपलो. कॅनलात बॅरिकेड नाशिल्ल्यान कॅनल धोकादायक जाला. ह्या पयलीं ह्या वाठारांत खंय असल्यो घडणुको घडल्यात. आणि हांगा डेली आमी सगळ्या गव्हर्मेंटा बी सगळ्यांक सांगलेलें आहा. हांगा कॅनलाक बुडोवन सगळे 10 वर्सां भितर एक 10-15 जाण तरी मेले. डेली आमी सांगत आसा गव्हर्मेंटाक. अजून एक्शन कांय घेतना. आनी हांगा सगळी शाळेची वाट ही आमी कॅनला वयल्यान जाता. आनी सगळीं बारीक भुरगीं शाळेंत वयता. त्या कारणान एकटें जर कोणा भुरग्याक दुखोवन वयता पडलें जाल्यार ताका वयर काडपाक कोण आसना. डेली काय कोण पेरंट्स भुरग्याक घेवन पावोंक शकना. त्यामुळे आमी आतां फाल्यां बी आमी सगळे हांगा सगळे रस्त्यार येवन आमी सगळो रस्तो ब्लॉक करून हांगा आमी शाळे खातीर भुरग्यां खातीर आडयताले सगळो रस्तो. आमकां हांगा ब्रिगेडींग कितें तरी घालपा जाय म्हणून. हेजे पयलीं तुमी मिनिस्टराक WRD मिनिस्टराक बीन सांगलें मग आयकलां रॅलिंग घालपाक. WRD मिनिस्टर हांगा फाटीं इनॉग्रेशन आसलें 1 वर्स पयलीं. तेन्ना मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर ताका बी सांगलें आमी. तेणी ते जे आसले पळय ताका सांगलेलें करून दी म्हणून. अजून काय तेणी एक्शन काय घेतलें ना. 2 वर्सांनी काय एक्शन घेतलें ना तेणी. कितें आसा शाळेंत भुरगीं जी वयता बारीक तांकां सुद्दां धोका आसा काय कितें. धोका आसा कितें आतां बारके भुरगीं हेवटेनीत आनी एकमेका वयता भुरगीं एकमेका दुखळीता आनी एकांची दुखळीता एकांची कॅनलां पडलीं जाल्यार आमकां ते मातशें हे सायडीच्यान दोनी सायडीच्यान एक हाफ किलोमिटराचें आमकां दोनी सायडीच्यान रेलिंग लावन दिवचें. अशें आमी जेन्ना हांगा सुभाष शिरोडकर हांगा येयल्लो उजगाटनाक तेन्ना हांवें प्रश्न मारलो सुभाष शिरोडकाराक. तेन्ना म्हणपा लागलो ओके आपूण करून दिता म्हणपा लागलो. म्हणून अजून काय 2-3 वर्सां जाय तरी खबर 3 वर्सां जाली 3 वर्सां जाय तरी अजून काय हेचेर एक्शन घेतलें ना. हांगा वर्सान वर्स एकटो कोण तर मरत आहा. ही एक्शन मातशी सांबाळून घेवची. रेलिंग नासल्या कारणान सगळी दुर्घटना. हय रेलिंग ना हांगा सध्या रेलिंग ना. एक हाफ किलोमिटर दोनी सायडीच्यान लावन दिवपाचें शाळेच्या भुरग्यांकूय लागून दिवचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशा मार्केटांत विक्रेते हिसबा भायर वाडल्यात. आंकडो देवंक जाय. म्हापसा मर्चंट असोसिएशन मागता. बाजारकार वाटेर बशिल्ल्यान वाट आडवता. इमर्जन्सीत एम्ब्युलन्स फायर ब्रिगेडीक सुवात मेळना. ताका खंय वाटे वयले काडून वेवस्थीत दुसरी सुवात दिवची. आयतारा मार्केटांत एका मेडिकल इमर्जन्सीक एम्ब्युलन्सीक एक्सेसाक आडखळ जाली. आयतारा म्हापसा मार्केटात एकल्यान सुरयेन स्वताक दुखापत करपाची घडणूक घडली. एम्ब्युलन्स आयली मात एम्ब्युलन्सीक पावपाक कळाव जालो. म्हापसा मार्केटात हिसपा भायर वेंडर वाडल्यात. नगरपालिकेन हाचेर आळो घालपाची गरज आसा म्हण म्हापसा मर्चंट असोसिएशनान मागणी केल्या. आतां हे कशें आसा आतां हे पयलीं पासून चालूच आसा. म्हणजे आतां म्हापसा मार्केटान न्ही वेंडरांची संख्या खूब वाडलेली आसा. सो आमी एज अ एसोसिएशन म्हणून आमी सदांच म्युन्सिपालिटी कडेन मागता
की वेंडरांचेर तुमी मातशें कंट्रोल दवरा म्हटल्यार ते हितून आमचे कितें जाता एक 8 दीस मातशें अशें कितें घडलें न्ही न्यूज चॅनलो हायलायट करता हें करता आनी मागीर हे परत येरे म्हाज्या मागल्या अश्यो गजाली जाता. सो आतां म्हाजें एक डिमांड कितें आसा की म्युन्सिपाल्टीन ह्या विशयाचेर सामको सिरियसली एक मिटींग घेवची सगळ्यांची कन्सर्न कोण आहा तेंची आमकांय आपोवचें आनी एक सगळे जाण मेळोन आमी एक बरो डिसिजन घेवया. आता वेंडर्स बसल्या कारणान जे रोड आसा ते आडून बसल्या कारणान इमर्जन्सी व्हेकल येवपाक त्रास जाता. तर आमी मागणी करता की जे हे आसा पळय वेंडर्स तांकां काडचे आनी तांकां सिस्टमॅटीक बसोवचे जेणे करून मदली वाट आसा पळय ती लोकांक चलपाकूय बरी पडटा आनी अशें कितें इन्सिडंट जालो काय व्हेकल येवपाकूय बरें पडटलें. मजगती म्हापसा मार्केटात इमर्जन्सी गाडयांक यो वच करपाक वाट मार्क केल्ली आसा म्हण म्हापसा मार्केट कमिटीचो अध्यक्ष साईनाथ राऊत सांगता. आमी जी मार्किंग केलेली आहा ज्या प्रमाणे तुमी आमकां क्वेश्चन केल्लो मार्किंग केलेली ऑलरेडी मार्किंग केलेली आसा ती लायन जर पयशी आसा जाल्यार तुमी ऑलरेडी मार्क करून सारको तांकां एक्सेस जो आसा फायर ब्रिगेड वचपाक किंवा एम्ब्युलन्स वचपाक इमर्जन्सी सर्वीस जी आसा ती वचपाक वाट ऑलरेडी आसा. पण म्हाका एक कळना की कित्या खातीर थंय अडखळ येयलो कारण लोकांची गर्दी जावं शकता. आतां एक्चुली लोकांनी केअर घेवपाची गरज आसा. जर बारीक कितें इन्सिडंट दिसलो जाल्यार लोक धांवून थंय भर घेता मागीर थंय एम्ब्युलन्स पावप किंवा फायर ब्रिगेड पावप खंय तरी शक्यता कमी जाता. तरी एकदां आमी थंय वचून चॅक करता एज अ मार्केट चेअरमॅन मार्केट टीम घेवन सुपरवायझर MI घेवन चॅक करता आनी जर तेंच्या एनक्रोचमेंट जर वाडला जाल्यार आमी परत एकदां तांकां शिस्तीन लावपाचे प्रयत्न करता. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. इंडियन सुपर लिगाच्या पहिल्या सेमीचो फर्स्ट लेग बुधवारा बेंगळुरात बंगळुरू FC आड FC गोवा. दोनूय टिमी खातीर मॅच टफ आसतली. ट्रॉफी जिखपाची आमी मोख दवरल्या. टीम एक सारखी यत्न करीत आसा. FC गोवाचो हेड कोच मानोलो मार्केज उलयलो. सेकंड लेग गोंयांत ताचेर फायनलिस्ट थारतलो. बुधवारा बेंगळुरात इंडियन सुपर लीग 2024-25 कपाच्या पहिल्या सेमीफायनलीच्या पहिल्या टप्प्यातली मॅच जातली. बेंगळूर FC आणि FC गोवा मदीं हो सामनो जातलो. Will be difficult for sure, but doesn't matter if we drew, won or lost, because yesterday was a clear example. Northeast not only won, not only beat Jamshedpur during the ISL 5-0, and I don't remember the other score, but very clear. And yesterday was the opposite. They were very nervous, also because Jamshedpur scored first. And this kind of games, Carl play a lot more than me. More, but I play also with both teams, with Hyderabad and with FC Goa, and sometimes are details. I remember playing against them in Hyderabad. We were very lucky. We didn't deserve to arrive to the final, and we arrived to the final. So some moments are details, no? And I feel that was very strange last season because we played, for me, better than Mumbai in the first leg, and everyone remembered how finished the game, no? I think that you need to control all the details during all the minutes to keep high concentration during maximum minutes as possible. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. बुलेटिन इतल्या सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.